गोयकारा सारकेलो एक्टिविस्ट जो आपलो आवाज उठोवंक लोकां खातीर गेल्लो थंय ताका ज्या तरेन भितर घेवन गेल्या आनी मारला which I believe is a quite a serious issue for all Goans to think of when it comes to such things. Protests are a part of democracy आणि प्रोटेस्ट जेन्ना करतात नाल्यार आवाज उठयता हे सदांच लिबरेशन त्या पयलींच्यान जाल्लें आसा पूण जेन्ना प्रोटेस्ट जातात तेन्ना इट इज टू बी हॅव्हिंग अ डायलॉग बसून तांचे कडेन उलोवन ताचे सोल्युशन्स काडचे पडटा. हांगा सरकार अंडर द ऑटोक्रेटिक नेचर ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज बेसिकली ट्रायंग टू सप्रेस द वॉयस ऑफ अ लोकल गोंयकार. जे गोंयकार आवाज उठोवंक सोदता आपले स्वताचे हक्काचे मालकीचे लँड जो विशय आसा तो सांबाळटले जाल्यार ताजेर समज आज तरेन जे मेलावली दाखोवन दिल्ले आसा. आय वॉन्ट सॅल्यूट द पीपल ऑफ मेलावली द वे दे हॅव हँडल्ड दिस सिच्युएशन इन स्पायट ऑफ ऑल द टायप ऑफ प्रेशर्स दॅट हॅव बीन कमिंग फॉर टू देम. लाठीचार्ज जाली बाकीचे पुलिसेन केले पूण ते लोक हालूना आनी हेच म्हाका दिसता गोंयकारांनी शिकपाची गरज आसा. म्हजो एरस जेन्ना जाल्लो तेन्ना हांवें तेच सांगिल्लें कित्याक एरस जाल्लो म्हाका खबर नाशिल्लो. अटेम्प्ट टू मर्डर नाका आशिल्लें लायिल्लें. दॅट टायम आय हॅड सेड की आज म्हाका फाल्यां तुका म्हणून आनी तेन्नाय गोंयकारां कडेन उलो मारिल्लो की हे चालूच उरतलें म्हणून. आज कोळशाचो विशय जालो, आज मेलावलीचो विशय जालो, फाल्यां आनी कसलो विशय आसतलो. when people come on the road there is something which is sensitive to the people which we need to only clear with dialogues not with a action which these people have done. आणि हे खंयचे एसपी भायले येता हे दिल्ली आमी दिल्ली आमी बिहार आमी यूपी कितें खंय आसा आमी. हे चीफ मिनिस्टरचे आयकून हांचे मनीस जावन नाका ती कर्मां करतले. वो चीफ आज आयला तो कोण एसपी क्रायम आनी थंय धरला आनी ते भुरग्याचे थापटा मारल्या. वॉट इज द ऑथॉरिटी ऑफ एसपी टू स्लॅप समबडी इन अ ज्युडिशरी. ताज्या तकलेन कितें क्लॉट जालें म्हणून आयकलें. ते क्लॉट समज कितें जालें कितें प्रॉब्लेम जाले आज त्या भुरग्याक जाले फाल्यां कोणाकूय जावंक शकता रेजिंग अ प्रोटेस्ट. कोण घेतलो ही जबाबदारी. आणि ताच्या खातीर इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर ऑल ऑफ अस टू एन्श्युअर that we safeguard the interest of Goa and Goans at large only by acting proactively, not by sitting at home. हे एसपी सगळे फाल्यां उठतले आनी खंय वतले. आज गोंयकार पुलीस आसा वी हॅव टू फेस इच अदर. हे बाकीचो स्टेट न्ही की बिहार गेलो 500 किलोमीटर फुडें ट्रान्सफर जाता तशें जावंक शकना. हांगा व्हेरी क्लियर आसा की जो पुलीस गोंयकार आसा तो एकामेकाक आज नाल्यार फाल्यां मेळटाच आपडटाच. तो असले करूंक शकत ना. आनी हे भायले जे आयिल्ले आसा जांकां चीफ मिनिस्टर जाय तसो वापरता म्हाकाच कळना वो ऑटोक्रेटिक नेचराचेर पुलीस सगळे आज जे बिकम स्टुजीज. आय एम फियरिंग दॅट गोवा इज बिकमिंग अ पुलीस स्टेट. थंय प्रायम मिनिस्टर म्हणटा सबका साथ सबका विकास. खंयचो साथ आनी सबको विकास. हांगा तुजो प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी इज व्हेरी क्लियरली सेईंग दॅट भायले भितर आमी मेलावली घेवचे ना म्हणून. आमी पयलीं आयकली भायले गोंयाक घेवचे ना म्हणून. आता गोंयकारांक भितर सरपाक दिवचे ना म्हणून. अरे तुका दम आसा जाल्यार तूं पयलो थंय मेलावली वचून दाखय आनी उलय एंड सॉर्ट इट आउट विथ अ डायलॉग. ते धमक्यो दिवपाचे दीस गेले आनी गोंयकार धमकी घेवचेच ना. देर आर क्वेश्चन्स ऑफ टुवर्ड्स ऑल गोवन्स टुडे की आमी अशेच बसून हो खेळ पळयत रावतले काय आमी कितें एक्शन घेतले काय म्हणून. And it's time that we all Goans unite, not to have a divided opposition. As the biggest advantage to the BJP today is that we are a divided opposition. And this divided opposition is giving BJP enough brownies to attack situations by using power which they feel is through the police. ज्या तरेन आज हातपायी जावंक लागल्या ज्या लोकांक मारपाक लागिल्ले आसा वो आज सुरवात जाल्ली आसा. But as I salute the people of Melavli, I also call out to the Goans again today की पुरो आलें आमकां हे. आमी आतां मातशें हातूंतल्यान भायर सरून खरें पळोवया. हांवें स्वता भोगलां आज आनी कोणाचो भुरगो भोगता फाल्यां तुमच्या भितर कोणाक आसतलें. हे चालूच उरतलें until and unless we all sit together and not act divided. This today has led Goa to a state of undeclared emergency. आमी आज ज्या स्टेटीन आसा that state is of undeclared emergency where the chief minister is only bothered about pleasing the people in Delhi, the people in the central ministry for reasons best known to him. आपले कदेल वाचोवपाक चीफ मिनिस्टर थंय वचून दिल्ली वचून बटरची लावन येता. तातूंत हांगा गोंयकारांक दिसान दीस त्रास जावंक लागले आसा. ट्रायबल्सांक गेल्ले आसा व्हडले व्हडले लिडर ट्रायबलांचे आसात जे उठा आंदोलनां आशिल्ले बाकीचे आशिल्ले जे आज गव्हर्नमेंटांनी आसात आज तांचो आवाज बंद जाला. But is it a situation that people are using religion and sent to for their convenience, caste to their convenience? Is it a really potted? या 8 दिसा भितर कळटले.
कोण लिडर खंयचो भायर येवन उलयता ह्या मेलावलीच्या लोकांक हात लायल्ल्या बगर खंयचे ट्रायबल लिडर भायर सरतात, खंयचे लोक येवन ह्या अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सीचेर उलोवंक लागतात ते कळटले. मेलावली समज वता तो भायलो आसूंक जायना, भितरलो आसपाक जाय. फाल्यां गांवा भितरूच म्हणटलो की हो ह्या वाड्यावयलो आसा तो त्या वाड्यार वचपाक जायना. म्हणजे प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी हू शूड बी हॅव्हिंग अ बिगर मॅग्निफाईंग स्कोप इज थिंकिंग व्हेरी मायक्रोस्कोपिक. हांवें लक्ष्मीकांत पार्सेकराचें सुद्धा पळयलां. ही हॅज ऑल्सो हँडल्ड प्रेसिडेंटशीप ऑफ बीजेपी. वी हॅव सीन ही स्टायल ऑफ हँडलिंग ऑल्सो. खूप प्रेसिडेंट पळयला, असलो प्रेसिडेंट पळोवना तो बारीक बारीक चिंतून गोंय चलोवपाक आदेश दिता. तो फाटल्यान तो एकटो बोटवा घेवन भोंवता आणि फुडल्यान हो मुख्यमंत्री थंय काम करता. हें जें चल्लां, आय थिंक वी आर इन अ स्टेट ऑफ अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी. आणि इफ दीस डज नॉट चेंज, आय एम फियरिंग that this thing only will end Goa to what it was. गोंय काबार करपाक जे सरकार उटिल्लो आसा ते फक्त गोंय काबार करपाक आमीच दितले and we all will be solely responsible for what is happening today. मुख्यमंत्री म्हणतात की ते प्रोजेक्ट विल गो ऑन करून रावतले म्हणतात. अरे जेन्ना लोकांक त्रास जाता ह्या मुख्यमंत्र्यान थंय वचून डायलॉग करपाक जाय. ग्राउंड झिरो पहिल्या फाटी डायलॉग फेल जालो, परत घेवपाक जाय डायलॉग. यू कॅनॉट एक्ट बाय रिट्रिब्युशन, बाय एक्टिंग अगेन्स्ट पनिशिंग द पीपल हू आर रेजिंग अ वॉइस. बट डेमोक्रेसी आनी कितें उरली? वॉट इज डेमोक्रेसी अँड वॉट इज द थिंग दॅट वी नीड टू रेज अ वॉइस फॉर? आज जाका पटना तो आवाज उठयतलोच. तुवें वचून उलोवंक जाय. तूं मुख्यमंत्री, तूं गोंयचो लिडर, तूं बीजेपीचो कार्यकर्तो न्हय जे थंय वतलो आनी बीजेपी सांगला म्हणून वचून पडटलो. यू हॅव टू थिंक लायक अ लिडर ऑफ गोवा, which this chief minister has failed. Unfortunately, we cannot do too much because he's an accidental chief minister. And accidental chief ministers keep doing accidents because they don't know how they came on the chair. They didn't come by merit, they came by selection. That is why it is there.